आज आम्ही सेव मादाई सेव गोवा फ्रंटाच्या वतीन गव्हर्नराकडे एक अपॉइंटमेंट मागिल्ली आणि एक संपूर्ण 16 जानेवारीक जी आम्ही रिझोल्युशन घेतिल्ली ती रिझोल्युशनां आमी हांगा गव्हर्नराच्या थ्रू राष्ट्रपतीक धाडपा खातीर तांचे मारे आयिल्ले आणि ती आमी आज ताका हँड ओव्हर केला. त्याच बरोबर ताचे कडेन म्हादईच्या विशयाचेर आमी डिटेल चर्चा केला की गोंयच्या सरकारान कितें करपा जाय, केंद्र सरकारान कितें करपा जाय आनी खंय खंय इंटरव्हीन जावपा जाय तें. मेनली आमी सांगलें ताका की आमकां दिसता की गोंय सरकार जितली जाय तितल्यो गजाली करना ह्या विशया भितर, लायक चॅलेंजींग द अवॉर्ड, चॅलेंजींग द डीपीआराक चॅलेंज करपाचें अजून पर्यंत सरकारा कडच्यान जावूं ना. सो आमी सांगलें ताका यू इम्प्रेस अपॉन, बिकॉज कितें जाता की तुमी विरोधी, तुमी आपल्या येना म्हणटकीर तो ताजेर लक्ष दिना. पूण जेन्ना 10,000 लोक सांखळी भितर जमता आनी एक आवाज उठयता संपूर्ण गोंयच्यान येवन, तेन्ना तांकां कितें कन्सर्न आसा म्हणटा आयला न्ही लोक. आनी हे लोक कोणे बसी भरून हाडिल्ले न्ही, हे लोक स्वताच्या खर्चान थंय सांखळी भितर आयिल्ले. आनी आमी सांगला की नाव द गव्हर्नर नीड्स टू गायड द गोवा गव्हर्नमेंट. गव्हर्नराच्या मतीन ते एक आशिल्लें की हो मुवमेंट जो आहा तो गोळेक पॉलिटिकल पार्टींनी उस्कायल्लो काय असो म्हूण ताणें राष्ट्रतान मानून घेतले. मागीर आमी ताका पटोवन दिला की हो मुवमेंट खऱ्यानूच गोंयच्या लोकांचो आनी हो आखोच मुवमेंट गोंयच्या लोकांच्या खातीर. गोंयाची परिस्थिती आज म्हादईक लागून कितें जाल्ली आसा आनी ह्या लोकांनी जबरदस्ती सुप्रीम कोर्टाचें आयकनासतना हें जें काम चालू केलां हें आमकां धोकादायक आसा. हे आमकां आमी तांकां पटोवन दिला, तांकांय बी तें खबर आसा. ते म्हणटा आमी आपुणूय बारीक बारीक लक्ष दवरत आसा, तुमचें हें सगळें आपूण पळयत आसा, आपल्याक खबर आसा. आपूण हेका लागून उलयता आमच्या सगळ्यांनी वयरूय आपूण हे रिपोर्ट धाडटा अशें म्हणून सांगला. आनी आमी फुडली कितें आसा डीपीआराक लागून तुमकां खबरच आसा. आज पर्यंत आमी सरकाराक आजूय आमी सांगता की डीपीआर आज पर्यंत तुमी चॅलेंज करूं ना. ते लेटर जे डीपीआराचे आसा कर्नाटकाक धाडला, ते गोंयान अजून कित्याक ना, कितें तुमी धाडला ते तांकां ते लेटर आमकां कळपाक जाय न्ही. गोंयचे म्हणजे लोक जे आसा गोंयचे लोक ते तांकां खबर जावपाक जाय की डीपीआरांक बरयलां कितें, डीपीआरान तो ऑलरेडी काम कित्या पासून तो चालू केला, इतले तेजे काम अर्दे सगळे फूल कशें जाले म्हणून आमकां जाय. गव्हर्नराक आमी सांगला की इम्प्रेस अपॉन स्टेट गव्हर्नमेंट गायडन्स मातशें तांकां दियात म्हणून की डीपीआर चॅलेंज करात पयलो. कारण मुख्यमंत्री खूब उलयता की आपण सुप्रीम कोर्टान आपण केस घातली, आपण हें केलें तें केलें म्हणून. मुख्यमंत्र्यान अजून पर्यंत स्टेटमेंट काडूना की आपण डीपीआर चॅलेंज करतलो म्हणून. मे बी मुख्यमंत्री रावलो आसतलो कर्नाटकाचें इलेक्शन जायसर. कर्नाटकाचें इलेक्शन जातकीर कदाचित तो चॅलेंज करपाचें तकलेन बीन आसतलें. राजकारण जें आसा पळय तें परत परत म्हणत आसा की राजकारण हें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार, ट्रिपल इंजीन सरकार हें राजकारण म्हादईचेर करता. उदक हें पिवपाक लागून तांच्यांनी वळोवना हें अमित शाहान सांगिल्लें आसा. फार्मर्सांक दिला म्हणून सांगला, पण हें उदक तांच्यांनी फार्मर्सांक सुद्दां दिल्लें ना. दीस इज गोईंग एंटायरली फॉर द शुगर केन इंडस्ट्री, फॅक्टरीज. शेतकऱ्यांक न्ही, इरिगेशनाक न्ही, फॅक्टरीजांक वता कारण तांकां मोठ्या प्रमाणात उदक लागता. काल सामको शॉकिंग न्यूज आयलो. हायकोर्ट जजमेंट दिला स्क्वॉशिंग द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन डायरेक्टर ऑफ ASI तांणी ऑर्डर काडिल्ली की ते इलिगल स्ट्रक्चर जे वर्ल्ड हेरिटेज सायटान आसा तें डिमॉलिश जावपाचें म्हणून. ते ऑर्डर स्क्वॉश केल्ली आसा हायकोर्टान. एंड आय फील दिस इज, आय डोंट अंडरस्टँड, दिस इज टोटली शॉकिंग. सो आमी हेरिटेज वाचोवपाक सोदता काय कोणाक वाचोवपाक सोदता? एंड वॉट इज दिस कंपल्शन ऑन द पार्ट ऑफ द हायकोर्ट टू पास दीस ऑर्डर revoking the order of the Archaeological Survey of India which called for demolition in August 2022. This is totally shocking. आमी इतले एजिटेट करत आसा थंय लोकांचे फूल पिपल्स मुवमेंट आशिल्लो तो, तें स्ट्रक्चर इलिगल. कारण युनेस्कोचे लिस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज सायटान 1 किलोमीटर चे फुडें सुद्दां कांय स्ट्रक्चर जावपाक जायना. This is within the buffer zone. This is violating all heritage norms, buffer zone, violating UNESCO's rules of World Heritage, plus it is violating ASI rules pertaining to the state and pertaining to the center, Archaeological Survey of India. That site is under Archaeological Survey of India, which is the central body. So हे सगळे violate करून फर्स्ट ऑफ ऑल तांकां तेन्नाचे TCP डिपार्टमेंटान इलिगली सगळी परमिशनां तांकां मेळिल्लीं बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल क्लाउड द पर्सन वॉज एन्जॉयिंग, दॅट पर्सन वॉज एन्जॉयिंग. So now this is more shocking where the High Court is squashing the order given by Supreme Court in the light of the direction of Director of Archaeological Survey of India.
सो दिस इज कम्प्लिटली टोटली शॉकिंग. म्हणजे आता मी हेरिटेज टुरिझम म्हणटा, हेरिटेज प्रोटेक्ट करपाक जाय म्हणटा, आणि ऑन वन सायड यू हॅव दीस ऑर्डर्स. सो वॉट इज द गव्हर्मेंट इज इन फेवर ऑफ ऑन द अदर सायड ऑर ऑन विच सायड? म्हणजे आमी हेरिटेज वाचोवपाची काय, आतां इवन आमी मादय खातीर झगडटा, ओके, ती रिवर वाचोवपा खातीर झगडटा. इल्लिगल जे हेरिटेज सायटीन भितर ते इल्लिगल स्ट्रक्चर आसा तें डिमॉलिश जावचें म्हणून आमी झगडटा. बट looks like the law is in favor of those who are violating the laws. So this is very, very shocking. And apart from Madai, where we are going to come on the streets, परत आमकां ओल्ड गोवाचें एजिटेशन व्हडलें करचें पडटलें, आनी परत तो बंगलो डिमॉलिश जायसर हें एजिटेशन करचें पडटलें. इनफॅक्ट कितले जाण थंय उपाशी हंगर स्ट्रायकार गेल्ले आसा ह्या कॉजाक लागून. खूब जाण हंगर स्ट्रायकार गेला, आनी जेन्युइन पीपल हॅव गॉन ऑन हंगर स्ट्रायक थंय. आणि आता यू गेट दीस दॅट इट विल बी एन आयसोर. बंगलो थंय आसतलो तो, इट इज एन आयसोर. इट इज नॉट इन सिंक विथ द वर्ल्ड हेरिटेज सायट. हेवटेन कॅजिटन चर्च आसा, जस्ट नेक्स्ट टू कॅजिटन चर्च दीस स्ट्रक्चर इज कमिंग. आनी ते आदिलशाची पॅलेस आसा पळय, ताजो वॉल आसा, आनी आदिलशा पॅलेसीची सायट आसा, आनी कदम काळाचे जे दरवट आसा थंय आसा, ताच्या फाटल्यान बंगलो आसा. म्हणजे इट इज एन्टायरली मिसमॅचिंग द होल थिंग. इट इज टोटल disturbance of the heritage picture, and it is total violation of the heritage. And ह्या सायडीन वायसरॉय जाता. सो तातूंत भितर एक इल्लिगल बंगलो येता, आनी बिकॉज दे आर एन्जॉयींग पॉलिटिकल क्लाउड, तो इल्लिगल बंगल्याक हायकोर्ट इन फेवर ऑर्डर दिता, स्क्वॉशिंग द डिमॉलिशन ऑर्डर. दिस इज, आय फील, टोटल इनजस्टीस एंड इन टोटल अगेन्स्ट डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ऑफ गव्हर्नमेंट. केन्नाच्यान तुमी आतां परत चालू करतले? ते अजून काय डिसायड करू ना. ही काल ऑर्डर आयली, आनी एक्चुअली आमी म्हादयन बिझी आशिल्ले. सो आतां म्हादयन बिझी आसतनाच हें आतां हें आयलें. सो आतां वी वील हॅव टू मीट द ओल्ड गोवा सिटीजन एक्शन कमिटी आसा, ती कमिटी तांची कोर्ट आसा, पिटिशन आसा न्ही. सो वी वील हॅव टू मीट एंड वी वील हॅव टू डिसायड नाव दीस कोर्स ऑफ एक्शन ऑल्सो. सो वन सायड वी हॅव टू फायट फॉर अवर रिवर, अनदर सायड वी हॅव टू फायट फॉर अवर हेरिटेज.